शिगांव माटोजा वाठारांत रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या दुचाकीक आनी मारुती कारीक नॅनो कारीन नेटान धक्को दिल्ल्यान कार रस्त्यार उमटली। पार्क केल्ल्या दुचाकीचेर बशिल्ली चली जखमी जाल्या, देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। कुळ्या शिगांव हांगा आसा जे माटोजे मेड्या म्हणटा हांगा एक रस्त्यार पार्क करून दवरिल्ल्यो गाडयो ज्यो आसा ते गाडयेक एक नॅनो कारीन धक्को दिलो आनी ते जे पार्क करून दवरिल्ले स्कूटर आसा त्या स्कूटरीचेर एक चेडूं आशिल्लें तेकाय ते नॅनो कार हेणी धक्को दिला आनी गाडी कार हांगा रस्त्यार उलटली। तुमी पळयता की म्हाज्या फाटल्यान ती गाडी पलटी पडलेली आसा। तेका चेडवाक रिफर केला सावड्याच्यान तेका मडगांव रिफर हॉस्पिटलांत केला म्हणून अशें कळ्ळां। हांगा तुमी पळयता की पुलीस हांगा आसा आनी पंचनामाय चालू आसा। जेन्ना हो नॅनो कारचो जो ड्रायव्हर आसा तेकाय मार लागला आसा, तेकाय बी हॉस्पिटलांत धाडलेले आसा। शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।